कोंकणी उलय लंडन फुलय कार्यावळींत आनीक एक पावटी लिनो बाप्तिस्ता दौरादोची सुंदरेचो बेज पावसाची राती ह्या ताच्या कविता पुस्तकांतली एक कविता सादर करूंक आर.जे. रॉकी वाज बाबान संदी दिल्ल्या खातीर दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. परत केन्ना येतले कवितेन फामिली मदें एक गैरसमज आनी इश्टागतीचो प्रकार जाल्ले ना ते. परत केन्ना येतले सांज जाली इगोर्जेची गांठ वाजली देवभक्ती आवयन आमोरी सुरू केली. थोड्या वेळान दाराची घंटी वाजली. दार उगडून पळय उबी आसा एक चली. आवयन तर सांगूंक नाका केल्लो व्हडलो बोवाळ. म्हजे वेसल्यान तिचे लांबदीक दुबावी विचार. व्हडली भयण आपल्या हातांनी धाडायता कपाल. बाप्पा 2 पेग मारून सगळोच जाला बेजार. हाताक धरून तिच्या हाडली सवकास भितर. सोबीत तिचे आजून दोळे पळोवन सुटलो जोर. पयली नदरेचो मोग खंय आसता बरोच खोर अशें आयकल्लें सांगताना काळजाचो दोतोर. आयली शेजान फिलसू मारली तिका वेंग निबरान. इश्टीन मोगा गुटाची गावली जायत्या तेंपान. सोगोट पळोवंक उरली कितें चलता त्या सालान. फिलसूचो पत्तो विचारून चली पावली आमच्या घरान. वताय वच परत केन्ना येतले सांग मातशें वळून. निकतीच पेटली मोगा पोंटी वचूं नाका पालून. हो पोनेल रिकामो आसा वले तुजे हातान पळे चलून. जाळान पडिल्ले भोवशें कशें दिवन सोडून